John Nazareth, Block President of Santa Cruz Congress Block Committee. माझे वांगडा आसा एडविन वास, जो जावन आसा जॉयंट ट्रेजरर, गॅब्रियल ब्रगांजा आनी इनासियो ओलिवेरा, हे आमचे कमिटी मेंबर्स. आमी आयज तुमकां सांगपाक येयल्या की आमचो नितीन गडकरी जी, जो ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हायवेज, हाका काल आमी एक पत्र बरयलां आनी कॉपी टू चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, मागीर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ गोवा, एक्झिक्युटीव इंजिनियर बक्ष डिविजन 7 नॅशनल हायवेज PWD पेंजीम, एक्झिक्युटीव इंजिनियर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हायवेज मॉर्थ म्हणटा पळय ताका, ताच्या ऑफिस गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निका कडेन आहा आल्तीन हिंकां. आनी हांकां आमी इतल्यान दाखयलां की सुमार 1 वर्स जालें ही सिग्नल आहा पळय, हो नॅशनल हायवे 66, पयलो ताका नॅशनल हायवे 17 म्हणटाले, आनी हो नॅशनल हायवे 748, हो नॅशनल हायवे पळय 66 आहा तो पानवेल इन मुंबय हिंगासोरसान तो कन्याकुमारी लेगून वयता आनी पासिंग थ्रू महाराष्ट्रा, गोवा, कर्नाटका आनी तामिळनाडू हो इतलो बिजी हायवे. आनी हो पळय हायवे आहा तो बेलगांव वयता वाया पोंदा, मोले आनी अनमोड घाट. आनी हो एक इंटरनल रोड आहा. हे रोडासान लोक पळय एका हायवेक जॉयन जाता, तो विदाउट सिग्नल्स आसता पळय, स्पेशली 2 व्हिलर्स, तांकां सारके त्रास जाता. फाटीं एक अरावंड 8 months बॅक एक चली GMCन इंटरव्यू आन्सर करून ते येताले आनी थिंगासर ते ट्रॅकान हें करून ते ताका मरण येयलेलें. म्हणटकूच हिंगासर कितेंय जावंक शकता, कित्याक हे स्कुटरीज पळय आहा आनी घेवन यो म्हणून, कित्याक ते स्कुटरीन स्कुटरीज आसता थोडे काडला की जाता तितल्या बेगीन ही सिग्नलां रिपेर कर म्हणून. जंक्शनात कितें सिग्नल विथ स्पीड रडार, ट्रॅफिक सिग्नल विथ स्पीड रडार, MRD 2 तिसवाडी 403005. जरी तर जंक्शनाकूच जरी तर म्हणटा ट्रॅफिक सिग्नल विथ स्पीड रडार, जाल्यार हिंगा ट्रॅफिक सिग्नल खंय आहा. आनी पयलीं म्हणटाले ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचेर सिग्नल घालतले आनी घातलेले तेणी, आनी चलनां येताली, ऑटो जनरेटर चलनां येताली, कोणें स्पीड ब्रेक केली वो सिग्नल ब्रेक केलें जाल्यार. पूण आतां कांयच ना. आतां सगळें डिसऑर्डरली जालां, कोणाचें कशेंय वयता, हिंगासर सिस्टम म्हूण ना, पुलीस रावता हिंगासर बरें म्हणटा सिग्नल ही बस हें रावंक जाय आसलें ट्रॅफिक, पूण ते डायरेक्ट वयता आनी पुलिसां कडेन कंट्रोल जावंक शकना. हिंगा सिग्नल इज ए मस्ट. म्हणटकच आमी जाता उलो मारता गव्हर्मेंटाक, आमच्या सेंट्रल मिनिस्टर नितीन गडकरीजीक, that he should look into this matter. Shri Nitin Gadkariji, we are now standing on this National Highway 66 and 748. This is a major junction on this 2 highways which are connecting on this junction. And these signals are not working for more than 1 year. Even one girl of about 22 years have died about 8 months back. And people passing through this road, which is used by people from Merces, Chimbel, Bati and Kudka, they, especially the 2 wheelers, are at great risk, high risk, because without signal monitoring the traffic flow, they are at great risk. So we urge you to please look into the matter personally and ensure that these signals are restored at the earliest possible, so that valuable lives of the people are saved. I am here just to bring to the notice of the authorities about a signal which is not working for more than 1 year. Now, our court is there existing
and the traffic which is coming to the court is so much, is unbearable, and without a signal, it is uncontrollable by the police. You can see the police, some of them are doing real duty and some are just standing because they are tired, could be overall overloaded. I am not blaming the police for whatever it is because the work is tedious in the hot sun. But this main highway, the two main highways are meeting here, and the load of Panjim is fully on this signal. And when this signal is not working, lot of confusion takes place, lot of accident takes place. And it is seen that while crossing, if the signal is not there, anyhow the scooter is moved or the cars move, and there is a clash and they are get blocked. And to clear that, police is finding it a lot of difficult. Now this signal should be repaired as early as possible. This is a request for the government to be active, and especially the special intelligence part which is taken is the cameras should work so that the system will work together along with the public, and public will have a benefit of this signal. Again, I am requesting on behalf of the full committee and the villagers of Mirsik and surrounding that we need this signal to be repaired as early as possible. Artificial intelligence should work so that people are also aware that they cannot speed it up and the speed level is melting. Thank you. Thank you. No. लेट इवनिंग टाइम मात्र ट्रकांचो ट्रॅफिक आसता आं? इवनिंग टाइम हय. ट्रक आसता ताजोय खूब प्रॉब्लम जाता हांगा तर ते ट्रकवाल्यांक खबर नासता ते खंयी टर्न मारता ट्रॅफिक कंजेस्टेड जाता ताजेर तुमी कशें पळयता ट्रकाक लागून कितें म्हणटा ट्रक? ट्रॅफिक कंजेस्टेड जाता सांजच्या टायमार होय ना फॉरेन म्हणल्यार आतां 10-10:30 म्हणल्यार भरपूर ट्रॅफिक कंजेशन जाता आनी लोक न्हू ऑफिसाक वचपाचो आसता पळय तो हाय स्पिडीन वयता आनी तो एक पावट एका पळयना ट्रॅफिकाक सगळोच आसता हेका ट्रॅफिक पळय कशें जाता ट्रॅफिक केन्ना फ्लो जाता हिंगा मुद्दम फोकस करता पळय अशें म्हण ट्रॅफिक At this time, पळय हांगा पळय हे वयता हांगा रावता. वॉट टायम अशी वॉट हे टायम आतां हांगा रावता. आतां वयचे खंयच्यान ते फुडले आतां ते वयतले खंयच्यान. ट्रॅफिक इतली जॅम जाता हो बिकॉज हांगा पुलीस एक सकल हा आणि ऑलमोस्ट 7 रोड हा पळय तुमी एकूच सकल हा तिका टर्न सगळ्याक 7 रोड जाता पळय ते 7 रोड आतां कशे वयतले आनी पुलीस कंट्रोल कशें करतले सो एका ट्रॅफिक सिग्नल सामके मार तुम्ही पळय फोकस करा पुलिसाचेर तर पुलीस थिंगा पास मोबायल घेवन रावलेलो आसा आनी हिंगा जाम हें जाल्लेलें आसा मागीर कितें करतले लोक कितें करतले पुलीस ऑल्सो इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली त्या फुडें पळय तेका पुलीस थिंगा आहा पूण सिग्नलाक पळयना तो ते उबे रावलेले टॉल आसा घेतले पळय तिंगा टॉल घेता पळय कांयच ना सिस्टम म्हणना जाय तशें ट्रॅफिक जॅम तूं म्हणटा पळय तशी जातलीच कित्याक फुडें ब्लॉक केले म्हणजे ते वयतले खंय ट्रक खंयच्यान वयतले जाल्यार ताका सिग्नल ना न्ही तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.